आयज एक गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सील त्याचे जे कॅम्पस स्टुडंट कावन्सील आसा तेजे आयज उक्तावण जालें। हांव तांकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान पयलीं म्हणजे शुभेच्छा दिता। तेंच्यांनी अनबायस्ड रावन त्या कावन्सिलान स्टुडंट्साचे इशू घेवचे, स्टुडंट्सां खातीर न्याय दिवचो। पण आयज खंय तरी दिसता की जे स्टुडंट कावन्सील जे आयला ते स्वताक इंडिपेंडंट म्हणटा, स्वताक नॉन पॉलिटिकल म्हणटा, बट खंय तरी तेंचे जे त्या कावन्सिलाक जे नेतृत्व करता ते गोवा फॉरवर्ड पार्टी तांचे पयलींचे जनरल सेक्रेटरी या खंयच्या तरी पदार आशिल्ले आणि खंयच्या ना खंयच्या कडेन ते तेंच्या अध्यक्ष विजय सरदेसाय यांच्या वांगडा दिसता। आयज तीच तेंची जी भक्ती आसा विजय सरदेसाया बद्दल ती तेंच्यांनी दाखोवन दिली। तांच्यांनी उक्तावण कार्यावळीक तांचे जे आका आसा आका तांकां तेंच्यांनी थंय मंच दिलो। गोवा युनिव्हर्सिटीन एक युनिव्हर्सिटी कॅम्पसा भितर तेंच्यांनी आपल्या भक्तीन त्या आकाक तेंच्यांनी आपलो मंच दिलो आणि एक राजकीय भाशण करपाची एक संदी दिली। हांव त्या कावन्सिला कडेन आणि जो थंय चीफ गेस्ट म्हणून आयिल्ले जे गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे नेते आसा तांकां एक गजाल सांगपाक सोदता की स्टुडंट्सां मदीं तुमी राजकारण हाडचें न्ही, स्टुडंट्सांक तुमची राजकीय फायद्या खातीर प्रोवोक करचें न्ही। जिल्हा पंचायतीची जी तुमची हार आसा, गोंयच्या तरणाट्यांनी तुमकां जिल्हा पंचायतीन दाखोवन दिला की आमकां तुमची पार्टी नाका, म्हणून असेंब्ली आसतले किंवा गोंयभर बाकीचे खूप मंच आसात थंय तुमी राजकारण करपाक शकता। पण गोवा युनिव्हर्सिटी किंवा बाकीच्या कॉलेजींनी भुरग्यांक आपले राजकीय फायद्या खातीर आपले राजकीय खंय तरी भवितव्य फुडें बरें जावचें म्हणून त्या पक्षान किंवा त्या पक्षाच्या भुरग्यांनी जे त्या कावन्सिलान आसात तांच्यांनी स्टुडंट्सांक प्रोवोक करचें न्ही। आणि जर बरी गजाल कितें करपाक शकता ह्या फुडल्या एक वर्षान जर तुमी शकता कितें बरी गजाल करपाक जाल्यार स्टुडंट्साचे इशू घेवचे, आमी ते वेलकम करतले, सरकारा मेरेन व्हरपाची आमी तुमच्या वांगडा आसतले, कित्याक की तुमी नॉन बायस्ड आणि इंडिपेंडंट बॉडी म्हणटा। बट जर तुमी त्या इंडिपेंडंट बॉडीचो फायदो घेवन गोवा युनिव्हर्सिटी कावन्सिलान किंवा गोवा युनिव्हर्सिटी कॅम्पसान एक राजकीय विचारधारा जर तुम्ही तकलेन घालपाक सोदता जाल्यार आमी ओगी रावचे ना। आणि हेज्या फुडें राजकीय भाशणां जर कॅम्पसा भितर जावपाक लागली जाल्यार आमी ह्या गोष्टीचो निशेध करता आणि ह्या फुडें आमी ओगी रावचे ना। भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणून हांव हे सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीच्या युवा वर्गाक युवा ऑर्गनायझेशनांक सांगूंक सोदता की भुरग्यां आपले राजकीय डिप्रेशन हे भुरग्यांमध्ये तकलेन घालचे न्ही। धन्यवाद। पण प्रोवोक करता म्हणजे कितें सर, पार्टीच्या अगेन्स्ट करता काय ना? भुरग्यांमध्ये ते एक प्रोवोकेशन अशें करतात की जॉब ना किंवा डिप्रेशन आसा किंवा जे असेंब्लीन इश्यूज जाता, असेंब्लीन भासाभास जाता एक दोना मदीं ती थंय हाडून भुरग्यांक एक तोडफोड करून तेजे स्टेटमेंट हे भुरग्यांमध्ये दितात आणि तांकां सांगता की पळयात हे अशें चल्लां हे तशें चल्लां। हे आमी खपोवन घेवचे ना। स्टुडंट्साचे इशू उठयात, बारीक भुरग्यांचे थंय जे भुरगीं शिकपी आसात तांचे कितें इशू आसतले आमी वेलकम करतले। मुख्यमंत्र्यां मेरेन किंवा कन्सर्न ऑथॉरिटीजा मेरेन व्हरपाक आमी इंडिपेंडंट कावन्सिलाचे सपोर्ट करतले। बट त्या कावन्सिलाचो प्लॅटफॉर्म म्हणून यूज करून खंयचीय राजकीय पार्टी जर भुरग्यांक प्रोवोक करपाक सोदता जाल्यार आमी भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणून ते खपोवन घेवचे ना।